गोंयांत जेन्ना कितें घडटा तेन्ना खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर उलोवचें पडटा। जायते गोंयकार उलयना, पूण आयज म्हाका उलोवचें अशें दिसता। हो विशय खरें म्हटल्यार म्हाका लागना, हांव सावयवेर रावतां, पूण कोळशाचो जो विशय आसा हो खूब भयानक आसा। खूब वर्सां जालीं हांव आयकतां ह्या बद्दल। आनी जेन्ना चांद्रा कितलेशेच आमचे भाव एज्युटेशन करताले कोला खातीर, आमी सरकार खूब फावटी अशें म्हणटा की हे एक्टिविस्ट आहा ते फटींगपणां करता आनी एक्टिविस्टांक फटींग म्हणटा। आतां एक्टिविस्ट फटींग काय सरकार फटींग हें जर आमकां जाणा जावपाक जाय जाल्यार त्या चांदोरच्या एज्युटेशनाक रेल्वे ट्रॅकाच्या डबल ट्रॅकिंगाच्या आनी कोला खातीर जें एज्युटेशन केल्लें ताका 5 वर्सां कंप्लीट जाता। आनी कितलेशेच तरणाट्यांनी ठरयलां की ही खरी गजाल कितें आसा ती लोकांक पीपीटी म्हणजे पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशनांतल्यान मांडची म्हणून। येता त्या 1 तारखेक 1 नोव्हेंबराक 5 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर सगळे यूथ जमपाचे आसा। आनी खरे कोण एक्टिविस्टांक फटींग म्हणटा ते फटींग की सरकार आमकां फटयता, आमकां फटींगपणां करून 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 आमकां लाचार करून उडयल्या। खरेंच आमी ही नवी पिळगी यूथ लाचार आसा काय? कांय जाण आसात, पूण सगळेच गोंयकार आमी गोंयकार मेळुया, 1 तारखेक मेळुया आनी पळोवया खरें कितें तें। कारण कोळसो फक्त त्या लोकांचो त्रास न्ही, कोळसो जर गोंयांत वाडलो आनी वाडत आसा, आमचो देश अडानी आनी अंबानी चलयता अशें आयकोंक येता। हें खरें काय? हें पळोवपा खातीर, हें आयकोवपा खातीर आमी सगळे जमुया। तें लोहिया मैदान, ज्या लोहिया मैदाना वयल्यान आमची स्वातंत्र्याची कीट पेटलेली, नव्या क्रांतीची सुरवात जावपाक जाय। हांव मागतां सगळ्या तरणाट्यां कडेन, सगळे गोंयकारां कडेन खरें कितें तें जाणून घेवया आनी मागीरच आमचें डिसिजन घेवया। येता ते 1 तारखेक 5 तारखेक मेळुया लोहिया मैदानाचेर, मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर पळोवपाक आनी आयकुपाक कोळशाचें कितें जालां तें।